एक जैसा दिखता है, एक जैसा पकता है, लेकिन असली फर्क यही है। हमने इसमें 9 तरह के विटामिन्स और मिनरल्स मिलाए हैं। एनर्जी के लिए विटामिन B12, ताकत के लिए आयरन, इम्यूनिटी के लिए जिंक। सर्टिफाइड, टेस्टेड। आज की इंडियन फैमिलीज के लिए बनाया गया है। साधारण चावल मत चुनिए, सही चुनाव कीजिए। पंचामृत फोर्टिफाइड राइस। आला कितें जाणा आमकां राती शो आशिल्लो. आमी पावल्या 3-3:30 कितें तरी. सो तुका हांवें ब्रेकफास्टाक आपयला खरें, पण ब्रेकफास्टाक तुका आमी दुसरे कडेन आमच्या आवडट्या प्लेसीर व्हरता. सो भूमी म्हणपाक लागली, आई तू काय टेन्शन घेऊ नका, ब्रेकफास्ट हांव करता. हय. सो भूमी आयज कितें रांदता? चपाती आनी भूमी तुज्या खातीर चपाती करता आनी चपाती बरोबर बुडोवपाक कितें करतले? हां, रोस आसतलो तुज्या खातीर. वाव, ग्रेट. अन्न, जेवण ही एक अशी गजाल जी आमच्या पांचूय इंद्रियांक तृप्त करता. कारण जेवणाच्या ताटार जेन्ना हे अन्न वाडप जाता तेन्ना तातूंत दायज, भलायकी आनी आयुश्य वाडप जाता. आयज आमी एका अशा गांवांत पावल्यात ज्या गांवांत फक्त बी भातूच पिकना जाल्यार कलाय बी घराघरांनी पिकतात. नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या पंचामृत पावर टेस्ट बड ह्या कार्यावळीत मानसी केरकार तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. सकाळ बरी चवरल्या आनी हांवें म्हणिल्ल्या त्या प्रमाण आमी एका अशा गांवांत पावल्या जंय कलाय पिकता. आनी आयज आमकां तांणी इन्विटेशन दिलां. सांगपाचें म्हणल्यार आयज आमी फक्त एका सेलिब्रिटींक मेळपाना, 2 सेलिब्रिटींक मेळपाना, बट आमी 3 सेलिब्रिटींक मेळटली आयज ह्या शोच्या मार्फत. तेन्ना या आमी तांच्या घरा कडेन. चला बेगीन या. पूण ताच्या पयलीं एक ल्हानशें कितें तरी सांगपाक सोदता. हे अशे कलाकार जांणी रंगभुयेक आपली आवय मानल्या आनी कलेक आपलें सर्वस्व मानलां. कोंकणी नाट्या कडेन आमकां सगळ्या जनमानसाक पावयला आनी फुडलें हांव सांगतलेंच, पूण त्या मार्फत हांव तुमकां व्हरपाक सोदता आनी खंय तरी. हाय भूमी. अरे मानसी, कशी आसा? बरें आसा, तुमी कशी आसा? हाय बाई, कशी आसा? थँक यू सो मच. हाय भूमी, कशें आसा? चलो, येस. सो तुमकां कळाच आसतलें की आमी कोणाच्या घरा आयल्यात ती. राजदीप भाई, सुचिता दिदी आनी आमच्या माणकुले भूमीच्या घरा आमी आयल्या. पूण भूमीन एक एस्थेटीक किचन अशें सेटअप केलां हांगा. सो हांगा आमी पळोवपाक शकता. काय बरें. भूमी, म्हाका मातशें सांगपाक शकता तूं तुज्या किचना बद्दल? कितें कितें आसा तुज्या किचनान? म्हाका खुबश्यो गजाली दिसतात. वाव, म्हणजे तुवें एक टोटली एक एस्थेटीक किचन सेटअप केलां. तुका कशें दिसता? कितें कितें रांदतलें तूं आयज म्हज्या खातीर? तुवें म्हाका ब्रेकफास्टाक आपयलां न्ही, सो तूं कितें रांदतलें म्हज्या खातीर? तूं बरें बरें रांदता म्हणून हांवें आयकलां त्या किचनान. खावया मुगो आयज? ओके. सो अश्योच आमी गजाली भरपूर मारतली. सो यो. कशी आसा तुमी सगळ्यांत तरी? सामकी घट. एज युजल केन्नाय विचारू, खंयच्याय टायमार विचारू, होच तुमचे कडल्यान आन्सर मेळटा. त्या खातीर तुमकां पळोवन आमकांय उमेद जाता. आनी सगळ्यांत पयलीं म्हणजे तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स. उलोवपाचें आनी सांगपाचें म्हणल्यार कित्याक कॉंग्रॅच्युलेशन जाल्यार विश्वविक्रमी कुटुंब अशें म्हणून तुमची वळख जाल्ली आसा. आनी 1 वर्स जातलें आय गेस. 18 मेक आमी केल्लो तो. 18 मेक. सो 1 वर्स जातलें. म्हाका दिसता तो खीण अजून तुमी विसरू ना. ऍक्च्युली 1 वर्स जाला कितें जाणा. भूमीक तांणी म्हणजे हांवें घेतिल्लें परमिशन ऍटलिस्ट ते 5 शो तरी करतले, कारण इतले 5 वर्साचे भुरगे आशिल्ले न्ही तेन्ना. सो ताणें न्ही आपल्या हट्टान, आमी ताका खंयच फोर्स करूं नाशिल्लो, ताणें टोटल 7 शो केले. सो त्या वेळाचेर ती सर्टिफिकेट ताका घेवन आयिल्ली, ती 5 शोची घेवन आयिल्ली. आनी आतां एका वर्सा उपरांत ताजी 7 शोची सर्टिफिकेट आयल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. परबी तुका खूब खूब. भूमीचे बरेच कितें तरी भूमी सामकें बीज. ऍक्च्युली जाला कितें जाणा आमकां राती शो आशिल्लो. ओके. आमी पावल्या 3-3:30 कितें तरी. सो तुका हांवें ब्रेकफास्टाक आपयला खरें, पण ब्रेकफास्टाक तुका आमी दुसरे कडेन आमच्या आवडट्या प्लेसीर व्हरतली. आनी आयज भूमी म्हणपाक लागले, हांवें म्हणलें सकाळी फुडें उठून आयज म्हणलें ब्रेकफास्ट कशें करतलें, कारण लेट उठली पयलींच. मानसी येवपाचें आसा, इतली घाई गडबड आशिल्ली, तातूंत भितर आमकां फ्रेश जावपाचें आशिल्लें. सो भूमी म्हणपाक लागली, आई तूं कांय टेन्शन घेवं नाका, ब्रेकफास्ट हांव करता. वाव, जालें
आणि आता ते चालू आसा तुका चपाती करप. भूमी आयज कितें रांदता? चपाती आनी मी तुझ्या खातीर चपाती करता आणि चपाती बरोबर बुडोवपाक कितें करतले? आ? रोस रोस आसतलो आसा. चपाती. वाव ग्रेट. आय गेस आमची चूल बी थंय पेटिल्ली हय. आसा. ती ल्हानशी पणटी म्हाका ती थंय दिसता. हय. सो आयज तुमी आमकां खंय व्हरतली? आयज न्हू एक म्हत्वाचें आमचें बरें आमी एक नवीन घर बांदता थंय तेकूनच एक हॉटेल आसा कॅफे बाप्पा म्हणून. हरशीं आमकां बाप्पा हें नांव खूब लागींचें, गणपती बाप्पा आमचो. आनी बाप्पा हें टिपिकल गांवचें नांव. गांवचें नांव. आनी आमचो एक बाप्पू म्हणून आसा तो कला चेतना सुरवात करतना तो आशिल्लो. सो हें आमकां नांव खूब लागींचें आसा म्हणून आमी त्या हॉटेलान एक पयले फावट गेल्ली. आनी तो इतलो बरो मनीस आनी बरे तरेन करता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें त्या हॉटेलान तेजी आई रांदता. आनी जेन्ना केन्नाय आमी हॉटेलान भितर सरतकीर एक जाणटी थंय आमची रांदपी दिसती पडटा पळय तेन्ना सहज आजयेचो आवयचो याद येता. आनी तेजी टेस्ट वेगळी आसता. आणि बघा हांव केन्नाय न्ही कोणी जर म्हणजे बायल घरगुती रांदपी आसा न्ही जाल्यार पयली ती किचनान आसा आनी म्हाका सेफ दिसता सारकें थंय खावपाक. नाल्यार आतांच्या हॉटेलांनी कोण बायले चिंगचोंग आसता पळय तेच रांदता न्ही. अदर आमचें पळोवपाकूच मेळना. त्या हॉटेलान आमकां आपलेशें दिसता. आता प्रेफरन्स लोकांचो खूप चेंज जायत चल्ला की लोक ह्यो खाणावळीचें जेवण चड बरोबर. रादर दॅन फॅन्सी रेस्टॉरंट म्हणटा तशें टिपिकल आनी घरचें जेवण. ती आमची बायलां ती आसता जाणटेली न्ही तेंच्या हातींनी तो मोग आसता. तो मोग आनी कोणा कडेन मेळना. जरी ते नांव बाप्पा जरी असलें न्ही तरी आमी त्या आईच्या हातच्या जेवण घेवपाक वता खावपाक वता. आतां पळोवया ती आसतली काय कितें ती. ओके सो आम्ही वेळ आणि काडचो न्ही बेगीनूच या. म्हाका आनी भूक लागपाक लागली तुमच्या म्हणजे तुम्ही जशे जशे डिस्क्रायब करता तितले तितले म्हाका आनी भूक लागपाक लागली. सो आनी वेळ काडचो न्ही. शुअर शुअर. यो मानसी चल तुका बाप्पा कॅफेन व्हरता. या म्हाकाय खूब भूक लागल्या सध्या. हो आमचो गांव. म्हाका थंय कितें तरी दिसता. वाव बरें गार्डन केलां. गार्डन आसाच पण तुका आनी एक खासशी गजाल सांगता चल यो. ओके वाव ही आय गेस तांबडी भाजी. तांबडी भाजी आसा, मुळो आसा, मागीर म्हणजे टमाट तुका मेळटले. आनी भुमीच्या बर्थडेचो आंबो दाखय तेका. हा भुमीच्या बर्थडेचो आंबो. एक्चुअली आमी कितें करतात जाणा मगो आमी बर्थडे बी आसता पळय न्ही तेन्ना आमी झाडां लायतात. वाव नायस इमेज. हय म्हणजे एक्चुअली आमी लग्नाक सुद्दां आमी एक झाड I know. आणि त्या झाडाक उदक घालून ते झाड हाडून लायले. सो हो भुमीच्या बर्थडेचो आंबो. अंदू सारको ताज्या बर्थडेक परत नवी कोंबरी आयल्यो ताका. सो तांबडी भाजी आमी मगो म्हणजे शक्यतो हालींच्या तेंपाक तुवें पळयलां सगळे म्हणजे खाणान इतली भेसळ पेस्टिसाइड आणि केमिकल फर्टिलायझर. सो म्हजे ऑर्गेनीक भाज्यो आसता. हांव तातूंत म्हणजे म्हणून त्यो चड अश्यो फुलना चड ना पूण जश्यो जाता त्यो हेल्दी जाता म्हणजे गांडूळ खत बी घालून तशा तरेच्यो भाज्यो म्हज्यो. मागीर इवन आमच्या किचनान सुद्दां जर तुवें पळयलें जाल्यार म्हज्या किचनान न्ही सगळे चडशे जे ट्रस्टवर्दी खाण आसा पळय न्ही म्हणजे मीठ सुद्दां ते पिंक सॉल्ट पंचामृताचे रायस जो आसता तो पंचामृताचो. सो हांव शक्यतो हेल्दी खाण खावपाचो प्रयत्न करता. कारण कशें आसा वखदां खावच्या परस हेल्दी खाण खाल्लें चड बरें. आनी म्हाका जाल्यार अशें दिसता सदांच की जे आपूण पिकयता आनी तेच समज स्टार्टर मेळटा कॉन्फिडन्स आसता न्ही बाबा तातूंत काय आसना. ताजे इतलें व्हडलें सूख काय आसना. सूख म्हणजे नेमकी काय आसता हे आसता. From the house of Panchamrita. सो आता सांग तू कितें खातलें? कॅफे बाप्पान तुका कितें जाय? कॅफे बाप्पान कितें मेळटा तें म्हाका सगळ्यांत पयलीं जाय.
कॅफे बाप्पान आमी पावल्या. राजदीप भाई आनी सुची दीदीचे सगळ्यात फेवरेट आणि कम्फर्ट फूड मेळटा अशें हांव मानता तें हांगा मेळटा. सो लेट्स डिस्कवर. सो हांव पयलो म्हजो एक क्वेश्चन म्हाका एक आमकां आसता न्ही की खंयी समज आमी कितलेंय खालें जाल्यार एका जाग्यार आमी येतात आनी एक आमकां कम्फर्ट फूड म्हणून मेळटा. जाल्यार तुमच्या दोगांयचें कम्फर्ट फूड कितें? कितें अशें खाल्यार मन ओके ब्रेकफास्टाक की तिनूय म्हाका सांगल्यार तिनूय शीतकडी ग शीतकडी शीतकडी कारण म्हणजे आमकां कशें आसा आमी जेन्ना शोक वता पळय तेन्ना आमकां आमचे ऑप्शन आसना. सो कितें मेळटा तशें खावप आसता वेवस्थीत आसता. पूण आमकां जाय तशें मेळना. आमची शीतकडी किंवा सारकें सुंगटाचें हुमण वा भाजलेलो तो आनी आमची भाजी आमी रोयल्ली भाजी हें जेन्ना कॉम्बिनेशन मेळटा पळय तें आमचें सारकें आवडटें. सोने पर सुहागा. शक्यतो आमी कितें करता आमकां मगो चडशे फावटी आमच्या लायफ भायर वता पूण जो टायम मेळटा पळय न्ही त्या टायमाचेर आमी घरा कडेन रांदून आमी जेवपाचो प्रयत्न करता. कित्याक कारण घरांतलें जेवण तें घरांतलें जेवण आसता. आनी बाय खातीर आमकां चडशें आमी घरांतलोच प्रिफर. कारण खूब फावटी आमकां शोच्या निमतान आमचें एक जेवण तरी भायर जाता. रातचें जेवण आमचें भायरूच जाता. दनपारचें केन्ना केन्ना आसता केन्ना केन्ना दनपारचें काम आसता तेंवूय केन्ना केन्ना भायर जाता. सो आमी जो टायम मेळटा तो घरा कडेन खावप हें आमचें सगळ्यांत कम्फर्ट. नायस. आनीक म्हाका तुमकां विचारन दिसता तुमच्या एक लंडन शो बूक जाल्ले अशें आनी प्लस हो विश्वविक्रम जाल्यार तुमी हे मदलो डायट कसो सांबाळ कित्याक आमकां जाय तशें तुमी सांगलें तशें की आमकां जाय तशें जेवण सगळे कडेन मेळटा. लंडनाचो तेगेलो खूब वायट अनुभव एक हा जेवणा संदर्भांतलो. तेन्ना बरें नाशिल्लें तें. हांव एक्चुली बरें नाशिल्लें हेल्थ म्हजें बरें नाशिल्लें म्हणून. कारण आमी ज्या जाग्याचेर गेल्ली तुका सांगता लंडन आमकां जाणी जाणी वेदांनी आमकां खूब इश्पा भायर मोग दिला. इश्पा भायर म्हणजे तुमी कितें खाता म्हणटा तें आमी तुमकां हजार करता. लंडनाक जे लोक आसा पळय क्रिस्तांव भाव आनी हिंदू भाव आमकां कितें सांगता तें दिता कितें सांगता तें इतलो मोग दिलो पूण ताका खावपाचें ताजेर म्हाजो हेल्थाचो इश्यू जाल्लो. पूण त्या वेळाचेर तुका सांगता लंडनाक भाजयो इतल्यो बऱ्यो मेळटा इतल्यो फ्रेश मेळटा. फ्रुट्स एपल बी थंय जाता न्ही. सो कितले सारके रसा हांवें न्ही सगळे ते फ्रुट्स आनी व्हेजिटेबल्स खावन दीस काडला. पूण ते तांणी जो मोग दिलो न्ही तातूंत अर्दें पोट भरतालें तुका जाय तें आमकां स्पेशल हाडला. इतले सगळे पाविल्ले आसा आमच्या टेबलार आनी म्हाका आनी एका वाटेन भूक लागल्या. सो केन्ना सुरू ती और पूछ पूछ चल खावपाक सुरवात करूया. सिरियसली भूक लागल्या. म्हाजो आस्वाद घेता घेता म्हाका तुमच्या थोड्योश्यो यादींचोय आस्वाद म्हाका घेवन दिसता. तेन्ना लंडनाचें तुमी सांगलें पूण म्हाका एक सदांच अशें जेन्ना तुमकां हांव पळयतालें एका स्क्रिनीचेर किंवा माचयेचेर म्हाका सदांच अशें दिसतालें राजदीप भाई आनी सुची इतली एनर्जी आनी इतली इस खूबसूरती का और इस एनर्जी का राज क्या है? हेल्दी डायट. हेल्दी डायट. ओके म्हाकाय सांगत न्ही कितें हेल्दी डायटान ना मगो मोस्टली म्हज्या डायटान म्हणजे जेन्नाच्या कशें आसा न्ही आतां आमची एज आसा ती कितें परत यंग जावपाची ना. सो एक सर्टन एज जाल्या उपरांत मनशान खाणाचेर सगळ्याचेर कंट्रोल दवरपाक जाय आनी हेल्दी डायट घेवपाक जाय. म्हणजे मोस्टली म्हज्या डायटान चडसो फायबर आसता. फायबर नायस. सो फायबर डायट तुका बॉडी स्लिमूय दवरपा खातीर हेल्थ दवरता यंग दवरपा खातीर हेल्प करता. आनी जंक फूड खावच्या परस आपल्यान जर जंक फूड अवॉयड जर केलो न्ही जाल्यार कितलेशे हेल्थाचे इश्यू आसा ते नकळत कमी जावपाक जाता. बरोबर. सो आमच्या बायक सुद्दां आमी नूडल्स म्हणटा ते केन्ना दाखयलेच ना. सो ताका नूडल्स बायन आयज मेरेन सॉफ्ट ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक पिवना. आज मेरेन ताणें तोंडाक घातलें. ताका ती पेप्सी कशी लागता किंवा आनी कितें लागता तें ताका खबरूच ना. सो आमी ताजी टेस्ट दिवना आनी तेय बी केन्ना मागणीय करूना ताणें दुसरें पिता म्हणून सांगून. सो ताका चपात्यो जे घरगुती आमी जेवण दिता पळय न्ही कारण आमी म्हणटात भुरगीं खायना म्हणून. कित्याक खायना आमी संवय करना तांकां. ल्हान आसतनाच्यान जर ताका घरांतलीच संवय केली न्ही तो केन्ना आनी ताच्या तकलेन घालप. कारण भुरगो मातेचो गुळो आसता आकार द्यावे तशी मूर्ती घडते. सो ह्या भुरग्यांक जर आमी ल्हान आसतनाच्यान जर सांगलें की हो हेल्दी डायट हो तुवें खावप आनी हो खावप ना बरोबर जाल्यार ती नकळत. सकाळचे आमी ब्रेकफास्टा पयलीं हेजी आमची प्लेट आसता. ओके. म्हणजे सगळे फ्रुट्स आसता. काळींग केळें सुद्दां भायलें न्हू आमच्या थंय गांवठी मेळटा पळय गांवठी मेळटा. आनी भंय दिसता की ताजेर स्प्रे मारता. पपाय मागीर खाजूर खूब बरें. द्राक्षां आंब्याच्या टायमार आंबे हे फूल आमी पयलीं खाता सकाळची तिगाय मेळून.
आनी मागीर आमी च्या. मागीर ताका उकडीले चणे किंवा टिफिनाक सुद्दां ताका असलें खाण आमी दिता. म्हणजे तो न्यूट्रिशनल डायट म्हणटा न्ही, भुरग्यांक ह्याच वयाचेर तर तांकां वेवस्थीत आमी डायट दिवपाक जाय. आनी ताचो प्रॉब्लम असो जाता की आमी फ्रुट्स खावपाक मातसो उशीर जाल्ल्या कारणान ताका स्कुलाक वचूंक मातसो मागीर लेट जाता. ना पण ते अजुनूय फर्स्टाक पावना, आतां ह्या वर्सा फर्स्टाक, सो ते रेग्युलर जातले. पण ताका आमी रेग्युलर करपाचो प्रयत्न करता, पण स्कूल चुकयना. ना पूण खरीच बरी संवय, बऱ्या खाणाची जेन्ना तूं संवय लागता तेन्ना बरे विचार आनी बरी तुजें आरोग्यय बी बरें उरता. आनी तातूंत जेन्ना स्कुलाचो एक रेफरन्स आयलो तेन्ना यमी मम्मी कितें रांदता टिफिनाक. टिफीन हो सगळ्यांचो म्हणजे आवडीचो विशय की कितें रांदपाचें, दर दिसा नवें अशें कितें करपाचें. सो ताज्या खातीर म्हणजे एक्चुअली ताका इनोवेटीव हांव तशें चडशें कांय करून दिना, पूण केन्ना ते म्हणटा न्ही केन्ना की शेजारी नुडल्स बिडल्स खाता, सो ताका हांव शेवयांचे नुडल्स करून दिता. शेवयो करता ताका, शेवयो. ताका शिरवळ्यो आवडटा. म्हणजे जे पळय आतां तुमी हायफाय म्हाकाय आवडटा शिरवळ्यो. हालींच्या भुरग्यांक पळय ह्यो गजाली थोड्यो आवडना पयलीं. ते नाचणे खाता आनी उमेदीर खाता नाचणे. तुवें हाजो वर्ल्ड रिकॉर्डाचो जो इश्यू घडला पळय तेज्या वेळार आमकां खरें म्हटल्यार आमी हेल्दी उरले त्या दिसा. आमकां सगळ्या लोकांनी म्हणजे मॅक्झिमम आमकां मेळपाक येताल्या आमकां कोण सत्व घेवन येतालो, आमकां पेज धाडले, आमकां टायमार 10 वरांचेर पेज दिल्ली. ना पूण खरेंच आडसरां दिल्ली. कमेंडेबल वर्क तो. 7 कितेंच वरां म्हणटात. आनी आमी इमेजीन करूं नाशिल्ले, म्हणजे आमकां तशें आमी खूब जाणांक आमी सांगलेलें भितर येवं नाका म्हणून. पूण आमचे थोडे लोक आशिल्ले पळय तेंणी आपूण थारायल्लें की गांवठी नुस्तें पेजे वांगडा भाजलेले आमकां शेवटे हाडून दिल्ले आनी पेज. ही आनी दुसरे आडसरां सुद्दां ती खंयची न्ही, आपल्या माडाची माडाची हाडलेली, विकती मेळटा ती हाडून नाशिल्ली. कारण खंयच कॉम्प्रमायज जावपाक जायना, फाल्यां कसलीय आसत कितेंय आसत. सो इतली आमी एनर्जी बी लायल्यात, तांणी केला. आमी एनर्जी बी लायल्यात, पूण ज्या लोकांनी आमकां हें सगळें दिलां पळय तातूंत प्रकाश नायक आमचो लेखक आहा पळय ताजी बायल घेवन आयिल्ली, महादेव नायक तो आशिल्लो, लक्ष्मीदास आशिल्लो, विठ्ठल बाप्पू आशिल्लो. ह्या सगळ्यांनी कितें 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 खूब जाणांनी कितलेंच जाल्लो. आनी सगळ्यात म्हत्वाचें राजेश पेरेलाल म्हणून आमचो एक आर्टिस्ट आसा, ताजी घरकान्न रिना म्हणून. तिणें तर आमकां म्हणजे आमकां टायम आसनाशिल्लो, तिणें आमकां अक्षरशः भरयताली हाडून, भावा आनी भयणी भशेन भरयताली. प्रत्येक आर्टिस्टाक भरयताली हाडून, कारण आमी बिजी उरताली न्हू. म्हणजे कशें खावपाक टीम time वर्का मेळना. शिवाय शक्य ना. सकाळच्या 7 सुरू केल्लो, रातच्या 12:30 आमी सोंपयला. मदलो टायम मेळटा 10 मिनटाचो न्हिदपाक मेळटा, आनी जो मुद्दम खावपाचो टायम मेळटालो तेन्ना ते हाडून भरयता. हय, आनी कोण तरी तेल लावपाक येतालो, कोण तरी मसाज करपाक येतालो. म्हणजे शिर्डी वता तेन्ना पळय मदीं पळय ते मसाज मेळटात तशें आमकां मसाज मेळटाले. मागीर आमचेच एक इव्हेंटांतलेच आशिल्ले ते करिना म्हणून, ते तर कोणा भितर येवपाक दिनाशिल्ले. अशें ते खूब बरे भुरगे. ताका घालती म्हजो फ्रेंड, तो म्हजोय फ्रेंड, पूण तूं फाल्यां मेळ ताका म्हणून. म्हणजे हांव आतां ह्या माध्यमांतल्यान सांगता की खुबश्या फावटी खुबश्या जाणांचो एकादलोच इन्सर्ट जाला आसत जाल्यार तो इन्सर्ट म्हणून कोण घेवं नाकात, कारण कोणेच घेवन आसतलो तो कोणेच इन्सर्ट घेवं म्हणून. नासतलो. कारण जितले जैत तुमचेय जाले तितले जैत एक कोंकणी मनशाचे बी जाल्ले त्या दीस जशी कोंकणी 1000 जैतां आयली तातूंतले हे एक जैत कोंकणीच्या नांवार जाल्ले अशें म्हाका दिसता. दुसरी गजाल म्हाका विचारून दिसता की भुरगेपणांतली सगळ्यान आवडटी गजाल जी खायन दिसता, पण आतां काय म्हज्या सुचेतीन सांगिल्लें त्या प्रमाण वया प्रमाण हांवें ती कमी केली. ती अशी खंयची गजाल? म्हाका खूब फावटी दिसता गांवठी कोंबड्याचें मटण खावचें. आयज रुची ना कशें आतां आमी आतां ही चिकनां खाता पळय ती आमी खाताली पळय ती रूच खंय तरी मिसींग जाता. तें करप ती हाडां ती चावडून खावप ती खंय तरी मिस जाता. केन्ना अश्यो गांवठी कोंबड्यो बी हेका बी आसता पळय विकपाक बी तेन्ना दिसता, पूण त्योच आसतल्यो कोंबड्यो का फक्त कलर तेंचो गांवठी कसो. पूण याद येता म्हाका खूब फावटी चिकन खातना, चिकन शाकोतीची ती जाणटी. त्या खातीर आई कडेन आमी हांगा कित्याक येता, आमी जेन्ना भितर वता पळय तेन्ना ती रांदता ती दिश्टी पडटा, आनी ती रांदता तेन्ना दिश्टी पडटा तेन्ना आजी रांदता ती किंवा आवय रांदता तो एक फील येता. म्हणून आमी खंयच्या हॉटेलांत भायर भितर वता पळय किचनांत पळयता किचनांत कोण आसा आमचो कसो दिसता, ती आई आमकां आमचे कशें दिसता. ते हातीचो रूच आसा पळय आमचे गोंयकारांचे. पण खरें सांगपाचें म्हळ्यार खूब आनी मुद्दम आतां खाल्ला ते न्हू कितले रुचीक आहा. खूब रुचीक आसा, खूब रुचीक आसा. तातूंत तुका चड मसाले मेळचे तातूंत ना. मसालो आसना पूण तेजो मोग आसता भितर. डेफिनेटली. आनी सुची तुजे म्हाका आई म्हजी डांगर करताली सुंगटाचे तिसऱ्यांचे डांगर करताली. म्हणजे हांव करपाचो प्रयत्न करता पूण ती जी रूच आसा पळय न्ही ती म्हाका मेळना गो. आनी केन्ना केन्ना जातालें कितें केन्ना लायट नासताली
तेन्ना आईन चुलीर रांदप म्हणजे आमगे तशी चूल नाशिल्ली पूण ती ते रांदपाची पळय टेस्ट येताली पयली सुक्या बांगड्याची किसमोर वा ती आतां मेळना आनी हांव ती खूब मिस करता म्हणजे म्हज्या लायफान म्हजी आई ना आतां म्हाका ती खूब मिस जाता कारण ती रूच आतां खंय मेळटली म्हाका आनी ती रूच सोदपा खातीर हांव अशें भोंवत रावता कोणाच्या घरान जर असलें जेवण मेळ्ळें जाल्यार म्हज्या आईचें हातचें जेवण मेळटा काय म्हाका सो ही रूच सोदपाक वता सो हांव सदांच एकूच गजाल प्रत्येकाक सांगता की आवय जें पळय हातचें जेवण दिता पळय न्ही तें केन्नाच बरें न्ही म्हणनाकात म्हणून कारण ती आयज आसता फाल्यां आसना ती रूच मात सदां उरता खरें कारण घरची रूच तुका ती सुटना ती कशीच खंय कितलेंय बरें मेळ्ळें जाल्यार ती केन्नाच सुटची ना आनी एक म्हाका आतां प्रश्न हांव भुमीक विचारता भुमी तुका आई रांदता तें कितें आवडटा सांग मरे आई और बाबा रांदता कितें कोणूय रांदता तें कितें आवडटा तुका डांगर आवडटा आणि कळ्ळें. गोडान कितें आवडटा आनी गोड कितें आवडटा तुका व्हडल्यान सांग व्हडल्यान गुलाब गुलाब जामून जामून. आई करता आईचे तेगेले फेवरेट कित्याक जाणा तें जे हें घेता पळय तो मिल्क पावडर घेता आणि म्हाका दिसता त्या आणि काय घालना गो हांव तातूंत भितर मिल्क त्या पावडर तें जे करता पळय हांवें खूब कडेन विकते घेवन पळयले पूण तेजो जो टेस्ट आहा पळय तो येना मुद्दाम एक दीस आतां येतलें स्पेशल आनी एकदां बी येतली म्हाका तेगेले खूब आवडटा म्हणजे भुमीच्या निमतान आमच्या तोंडान पडटा न्ही ओके नॉर्मली अशें केन्ना जाता की म्हाका राग येता आयज हांव रांदचें ना अशें म्हणप जाता आनी ना ओके तुका मनोवपाक हांव रांदता अशें केन्ना जालां ना अशें न्ही एक्चुली म्हाका मनोवपाची गरज ना ताका रांदपाक खूब आवडटा हांव चडशें बरोवपाक बिजी आसलें किंवा हांव ह्या दिसांनी ITI करता रेग्युलर क्लासीस सो हांव जेन्ना बिजी आसता तेन्ना तो ताका विचारपाची गरज ना ताका सांगपाची गरज ना कांय ना वेळ पडल्यार म्हाका सांगचें पडटा चल रांदुया मुगो म्हणून पूण तो ना ताका आवड आसा ती आनी ताका मेन म्हणजे न्ही ताकाय आवड आसा ताकाय आवड आसा हय ताज्यो चपात्यो पळयल्यो आणि दुसरी गजाल तो म्हणजे दुसऱ्याक कम्फर्ट करून दवरपाचो किंवा म्हाका त्रास जावपाक जायना म्हणून हांवें सांगच्या पयलींच आपल्यान करप हो ताच्या मदीं सामको बरो गूण आसा आनी जाचो म्हाका म्हाज्या करियरान खुबसो हेल्प जाला कारण नाजाल्यार खुबश्या फावटी रांदवाड उश्टी काड करता करता म्हाका बायलां आपलें करियर विसरून वतात पूण लग्ना पयलीं हांव खुबशीं सपनां घेवन आयलें आनी म्हाका दिसता ती खंयच ताणें कमी जावपाक म्हजी दिवना म्हणजे दिल्ली जाल्यार आमच्या मागीर खुबशे उतार आनी चडाव येतले आशिल्ले पूण ते येवपाक पावले ना कशें आसा ना मुगो बरोबर ते दोगां काम करीत न्हू फास्ट काम जाता आनी उलयता उलयता तुका थोडें म्हाका कितें पयलीं कळनाशिल्लें म्हाका आई कितें रांदतालें तें खातालो पूण तिका हांव हेल्प करतालो ती जेन्ना न्हूजो आशिल्लें तेन्ना हेल्प करतालो म्हाका ती संवय हांव नुस्तें उजरयता बरें वेवस्थीत बाकी नुस्तें बरें उजरयता नुस्तें बरें नुस्तें भाजता एका मेरेन तुमी बॅलन्स करता जें म्हाका कळना तें तो करता ताका कळना तें हांव करता सो अशा तरेन आमी एकामेकाक सांबाळून घेता आनी शेवटी संवसार म्हणजे कितें आसता तर आनी मागीर केन्नाय आमचें अशें जाता पळय तेन्ना मागीर हांगा कॅफे बाप्पान येता केन्नाय जर आमकां दिसलें हय की आयज काय करपाचें ना आयज काय करपाचें ना आयज भायर वचपाचें आयज खावपाचें रेस्ट घेवया म्हणून आनी आमी सामकी कॉन्फिडन्सान येता तें सांगलें न्ही 2-3 कॉन्फिडन्स आसा कॅफे बाप्पा हें आमचें नांव आई थंय दिश्टी पडटा ती काम करता हें करता ती करता ती रांदता ती हे कम्फर्ट झोनान वता मागीर काय ना बिंदास खाता कम्फर्ट झोन आनी खरोच बेस्ट कम्फर्ट झोन तुमी सोदून काडला नायस पूण म्हाका दिसता तू गजालीन उरला आनी तू खावपाचें विसरला ना पूण तुमच्या गजालींनी म्हजें अर्दें पोट आनी मन भरला आनी इवन भाजी इतली सुरबूस आसा की खरेंच पोट भरपा सारकी आसा सो हांव हाचो मातसो इल्लोसो आस्वाद घेता बरें भाजी खूब बरी आसा पण आनीक म्हाका विचारून दिसता की म्हणजे नॉर्मली कितली वर्सां जाली तुमी आतां हांगा येता और केन्नाच्यान तुमी हांगा येता ह्या हॉटेलान हय कॅफे हालींच म्हाका दिसता ह्या 2-3 वर्सांक ओपन जाला न्ही तें. ह्या 2-4 आनी वर्सां महत्वाचें म्हणजे आमी हांगा तेकोनूच घर बांदता
हा. सो ताका लागून येवप जातालें So अजून कंप्लीट जावना आता हय daily तुमचे येवप हय म्हणजे आतां जाता. 100 मिटराचेर आमचें घर आसा नवीन जे घर बांदता पळय ते हेजे 100 मिटराचेर सुमार आसा सो हे सामकें लागीं जातलें. कशें आसता जाणा मगो खंयच्याय गजाल न्ही आमी खूब कडेन वतात फक्त जेवण बरें असलें म्हणून जायना थंयचे मनीसूय बरे आसचे पडटा. आमी ज्या वेळाचेर हांगा आयलीं न्ही ते पयल्याच धपक्यान ती एक आपुलकी तो प्रेम मेळ्ळो आनी मागीर नकळत आमी म्हणजे आमचें कशें जालें म्हणजे आतां जेन्ना पळय तुमी पयल्या फावट तुमचें फेवरेट खंयचें म्हणलें तेन्ना मागीर आमी बाप्पा नांव याद जालें. सो तेंय म्हत्वाचें आसता. खुबश्या फावटी जाता अशें की आमी म्हणजे वतात बरे बरे रेस्टॉरंटां आसता बरी ट्रिटमेंट सारको आसना. जेवण बरें आसता पूण ट्रिटमेंट सारको आसना मागीर तेन्ना कोण पावना परत मारना थंय. हांगा बरोबर. ट्रिटमेंट सगळ्यात पयलीं बरो आसा टेस्ट आसात पूण ट्रिटमेंट बरो आसा. आणि जेन्ना जेवण आपले पोट भरता आणि ते मनूय भरता पूण त्या वांगडा एक मनाक एक थाकाय दिवपी तुका एक कम्फर्ट हा. लेवलाचेर जेन्ना सगळीं जाणां वागयता तेन्ना आनी पोट तुजें भरता अशें म्हाका जाल्यार दिसता. एक निमणो एक म्हाका विचारन दिसता जेन्ना कुकींग अशें म्हणटा किंवा रांदपाचें जर तुमच्या खातीर कितें तें एसेट लायबिलिटी ऑर हॉबी तुमी कित्यान पळयता याक आय कॅन से एसेट. एसेट सो कारण जर आमी जर बरें म्हणजे जे घर हेल्दी उरता कारण तुगेलें जर घरांतल्यान येवपी जेवण हेल्दी आसत जाल्यार कारण म्हजो एसेट आसा तोच जेवण असो म्हाका दिसता कारण तें जर बरें आसत जाल्यारूच म्हाका फुडें वचून जेवण बरें जाल्यार तुजें आरोग्य बरें जाल्यार तुगेलें लायफ बरें. बूस बरो दीस बरो कारण तुका चिंतपाक तूं जेन्ना तूं मुद्दाम पळय तूं अशें सामकें लेजी जावपी जर कितें खालें तुवें चीज आनी कितें त्या दिसा तुका कांय सुचना काय पळय. सुचना आळसपणां येता. आळशेपणा येता. पूण जेन्ना तूं बरें खाता पळय सामकें हेल्दी खाता त्या वेळाचेर तूं एनर्जेटीक उरता. बरोबर. आनी तूं जेन्ना एनर्जेटीक उरता तेन्ना नवे नवे विचार तुज्या तकलेन येता. सो आय फील किचन हो तातूंतलो सगळ्यात म्हत्वाचो आनी भाग आसा. ते ताजें कितें आसता तेजे नवे नवे क्रिएशन्स जाता न्ही नवे नवे नाटकां येवपाक लागून थंय फुलपाक जाय थंय फळपाक जाय न्ही सो त्या खातीर बरें खाण बरोबर ताणें करप आनी आमकांय दिवप. बरोबर पण आता आमकां राजदीबाईच्या हातांतल्यान कितें खावपाक आवडटलें शुअर 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 शुअर. सो निमणे कडेन हांव सोंपयता तुमकां खूब देव बरें करूं म्हणटा मुद्दम काल शो आशिल्लो आनी तरी आसतना तुमी वेळान वेळ काडून म्हाका ब्रेकफास्ट पयलें आनी प्रॉमीस केल्ले प्रमाण आनी बेस्ट ब्रेकफास्ट जालो हांव अशें म्हणना की तुमी दिल्यात बट बेस्ट त्या खातीर ब्रेकफास्ट कॉन्फिडन्सान काडलें आमी खाता जेन्ना आमी खूश जाता पळय तेन्ना कोणाकूय कॉन्फिडन्सान आमी व्हरपाक शकता की तो खूश जातलो. आणि म्हाका इतल्या व्हडले सेलिब्रिटीक तुमी लागींच्यान मेळपाचो चान्स दिल्या खातीरूय तुमकां देव बरें करूं अशें हांव म्हणटा. आनी पंचामृत पावर टेस्ट बर्ड्स विथ राजदीबाई एंड सुचिता दीदी एंड भूमी हांगा हांव सोंपयता आनी सगळ्यांक हांव दिनवाजता. Chup 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 अरे आप लोग ऐसे छुप छुप के क्यों खा रहे हो? बीवी तला हुआ खाने नहीं देती। तो बीबी को बोलो पंचामृत के वुडन कोल्ड प्रेस ऑयल से खाना पकाए। नेचुरल प्रोसेस से बने ये सब तेल सेहत के लिए पोषक है। कुछ भी खाओ लेकिन हेल्दी खाओ। हेल्दी यानी पंचामृत